राज्यसभा वेंचणुकेक गोयचो खासदारकीचो उमेदवार थारावंक मंगळारा 23 मायाक प्रदेश काँग्रेस पार्टीची मीटिंग जातली म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन उलयला। पणजे काँग्रेस भवनात काँग्रेसीन आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधीचे पुण्यतिथीचो दीस पाळ्ळो। आर्गां ओंपूंक लुईझीन, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, खासदार शांताराम नायक आनी बाकीचे कांय काँग्रेस फुडारी आशिल्ले। प्रदेश काँग्रेसीच्या सिनियर फुडाऱ्यांकडेन राज्यसभा खासदाराच्या वेंचणुकेविशीं आपूण उलयला म्हूण लुईझीन सांगता। I have requested my colleague, in fact I have discussed with few senior leaders of the party like Digambar, like Ravi Naik, like Pratap Singh Raoji Rane, leader of opposition, to apply their mind. So on Tuesday he's going to have a meeting of the CLP. Thereafterwards we will put it up to the Pradesh Election Committee and thereafterwards we will recommend it to the High Command. राजीव गांधींचे ध्येय धोरण घेऊन काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी फुडें सरचे म्हूण बाबू उलयलो। त्यांच्या आईच्या दिसाक तांकां अर्घ उक्ता आसतना सगळ्यांच्या वतीन म्हजे वतीन म्हणजे एंटायर सगळ्या टिमीच्या वतीन अर्घ उक्ता आसतना हेच ध्येय धोरण त्यांचे जे आसलेले त्या ध्येय धोरण घेऊन फुडें आमी वयतले आनी वचपाक जाय अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता। बांबोळे काँग्रेसीन राजीव गांधीच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली। फोंड्या आमदार रवीच्या ऑफिसात राजीव गांधीची पुण्यतिथी जाली। आज बायलो ज्यो आसा बायलां पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीनी ते 33% रिजर्वेशन आज सीट मेळटा। पंचायतीन वचून ज्यो बायलो बसतात, ज्यो म्युनिसिपालिटीन वचून बसता, म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष जाता, पंचायतीचे सरपंच जाता, हे राजीव गांधीला वचून। की आज तुमी हे मोबायल घेवन भोंवतात, हे मोबायल जे दिसता तुमच्या हातींनी ते कोणे केला? राजीव गांधी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लखनौ ते 10 ते 12 जून मजगती जावपी ज्युनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स सर्ती खातीर गोंयच्या टीमीची निवड सोमारा 22 मायाक जातली। सांजे 3:30 वरांचेर बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमाचेर गोवा एथलेटिक्स असोसिएशनान निवड चांचणी दवरल्या। 20 वर्सां सकयल्यो चले आनी चलयो चांचणेंत वांटो घेवंक शकतात। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।